दोन दुतांच्या इतिहासावेले वाचप। पेद्रो आनी जुआंव लोकां लागीं उलयता आसतनाच याज्ञीक आनी देव मंदिराचो कारभारी आनी सादुकी तांचेशी आयले। हे दोन दूत लोकांक शिकयताले आनी जेजू मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाल्ल्यान सगळीं पुनर्जीवन जातली म्हूण ते परगडटाले। देखून तांकां बरेंच वायट दिसलें। तांणी तांकां धरले आनी सांज जाली म्हूण दुसऱ्या दिसा पर्यंत तांकां बोनकोणीन दवरले। पूण तांचें उतर आयकले तांतल्यान जायते जाणांनी सोत मानले आनी दादल्यांची संख्या सुमार 5,000 जाली। दुसऱ्या दिसा जुदेवांचे फुडारी, जाणटे आनी शास्त्री, परम याज्ञीक आनास आनी कायफास, जुआंव, अलेक्सांद्र आनी परम याज्ञीकाची कुटुंबांतली सगळीं जेरुसलेमाक जमलीं। दोन दुतांक मदें उबें करून तांणी विचारलें, कोणाचे पदवेन वो कोणाच्या नांवान तुमी हें केलां? तेन्ना पवित्र आत्म्यान बरोवन पेद्रून तांकां म्हणलें, पोरजीच्या फुडाऱ्यानो आनी जाणट्यानो, एका पिडेवंत थंय आमी एक दयाळ कोरणी केली म्हूण तुमी आमची जोडटी करतात आनी तो कोणाचे पदवेन बरो जालो तें तुमी जाणो जावंक सोदतात। तर सगल्यांक तुमी आनी इस्रायलाचे आख्खे पोरचेक आमी कळीत करता। तुमी खुर्सार मारलोल्या आनी देवान मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केल्ल्या नाजारेतच्या जेजू क्रिस्ताचे नांवान आनी ताचेच पदवेन हो मनीस हांगा तुमचे मुखार बरो जावन उबो आसा। तुमी बांदप्यांनी सोडून दिल्लो फातर तो, पूण आतां खरें म्हणल्यार ताका देवान कोणशा संदीचो फातर केला आनी दुसऱ्या कोणाचेच वरवीं सोडवून मेळूंक शकना, कित्याक आमकां सोडवून दिवंक शकता तसलें आनीक दुसरें नांव मळबा खाला देवान मनशांक दिवंक ना। देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार। आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो। जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिलो तोच जालो कोणशा सुंदीचो फातर। सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माई मोग मीठ मेद नासलोलो। इस्रायलाच्या पुता दुवानो म्हणचे ताचो माई मोग मीठ मेद नासलोलो। सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांनी म्हणचे ताचो माय मोग मीठ मेद नासलोलो। स्वभाव, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिलो तोच जालो कोणशा सोदींचो फातर। जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिलो तोच जालो कोणशा सोंदीचो फातर। हे सर्वेस्परानूच घडून हाडला, तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या। सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया। स्वभाव, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिलो तोच जालो कोणशा सोंदीचो फातर। कोर सर्वेस्परा आमची सोडवण कोर। कोर सर्वेस्परा आमचे जिवीत कोर सुकेस्त। सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका सोय। सर्वेस्पराच्या घरांत थावन आमी तुका सूख मागता। सर्वेस्पर आमचो देव, तो आमचो उजवाड। स्वभाव, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिलो तोच जालो कोणशा सोंदीचो फातर। उद्गार,
सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. त्या उपरांत तिब्रेसाच्या दर्याशी जेजू नव्यान शिसांक दिश्टी पडलो. हे पोरी तो दिश्टी पडलो. सिमोन पेद्रू, जवळो म्हणलोलो तोमास, गालिल्यांतल्या कानाच्या नाताल्यान, जेबेदेवाचे पूत आनी ताची शीस, मोदले आनीक दोग एकठांय आसले. सिमोन पेद्रून तांकां म्हणलें, हांव मासली मारूंक वेता. ताणें ताका म्हणलें, आमी तुजे बरोबर येता. ते गेले आनी होड्यान चोडले, पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. सकाळ जातूच जेजू वेळेर उबो आसलो. तो जेजू म्हूण शिसांक कळ्ळें ना. जेजून तांकां म्हणलें, आरे बाबानो, मासली कितें तरी पडलां मूं? ताणें ताका जबाब दिलो, कांयच ना. ताणें तांकां सांगलें, होड्याचे उजवे वाटेन रांपोण घालात आनी तुमकां मासली पडटली. ताणें रांपोण घाली आनी मासली एकदम चड पडली. देखून तांचें रांपोण ओडूंक जायना जालें. जेजू मोग करी त्या शिसा पेद्रूक म्हणलें, तो सोमी. तो सोमी म्हूण आयकून सिमोन पेद्रून आपले वयले आंगलें पेंगटाक बांदलें, कित्याक तो सारको न्हेसलोलो नासलो, आनी दर्यांत उडकी मारली. पूण हेर शीस होड्यार बसून आनी मासलें भरलोली रांपोण ओडीत ओडीत आयली. ते तोडीक लागींच आसले, सुमार 150 हात भायर. तोडीर पावले तेन्ना ताणें थंय उंडो देखलो आनी कोळशाच्या उज्यार दवरलोली मासली. जेजून तांकां म्हणलें, तुमी आतां दवरल्यातांतली मासली हांगा हाडात. होड्यार चडून सिमोन पेद्रून रांपोण तोडीर ओडून हाडली. ती 153 व्हडल्या मासल्यांनी भरलोली आसली, आनी इतल्यो मासल्यो आसतनाय रांपोण पिजलें ना. जेजून तांकां म्हणलें, नाश्तेक येयात. तूं कोण काय म्हूण विचारूंक नाश्तेक बसल्यांतल्यान कोणाकूच काळीज जालें ना. तो सोमी म्हूण ते जाणो आसले. तेन्ना जेजून फुडें सरून उंडो घेतलो आनी तांकां दिलो. तशेंच मासली दिली. मेल्ल्यांतलो पुनो जिवंत जाला उपरांत जेजू शिसांक दिश्टी पडलो. ती ही तिसरी पावटी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ तो सोमी, नियाळाक आदार. बापाच मोहिमेक परगोट करात. जेजू सोमी ही गीत गावन आमी मिसान जेजूची तुस करता. तोच आमचो सोमी म्हूण सगळ्यांक परगोट करता. आयच्या पयले वाचपांत 2 दुतांच्या इतिहासांत पेद्रूक आनी हेर 2 दुतांक जेन्ना पोरजेची फुडारी आनी जाणटे एका मनशाक कोणाचे पोदवेन बरो केलो काय म्हूण प्रश्न करतात, तेन्ना पेद्रू म्हणटा, तुमी बांदप्यांनी सोडून दिलोलो तोच फातोर तो. पूण आतां खरें म्हणल्यार ताका देवान कोणशा सोंदीचो फातोर केला. शुभ वर्तमानांत शिसांक जेन्ना कांयच मासली पडना तेन्ना जेजू तांकां सांगता, त्या वाटेन रांपोण घालात आनी तांकां एकदम चड मासली पडटा. हें पळोवन जेजू मोग करी तो शीस पेद्रूक म्हणटा, तो सोमी. आमच्या जिवितांत आडकोळी व प्रश्न उप्रासतात तेन्ना आमी कितें करता काय? जेजू आमचो सोमी म्हूण वळखून घेवचे बदलेक निराशी जावन ताचे कडसून पयस वचूंक सोदता. जेजू आमचो सोमी हें सदांच आमी मांडून
घेवची गरज. समजिकायेन आनी पावलां मारून परतून करुया. अप्रिमीत मोग आमच्या जिवितांत दिसूंक गरज. मनीसपण आमचे शेजाऱ्या सवें दाखोवंक गरज. इश्टागोटीचे नातीन एकामेकाक सवें बांदुया. आयज आमचो थाराव जावन दी पुनोन जिवन जालेल्या जेजूक आमचो सोमी म्हूण वळखून घेवन एकामेकाक सवें मोगान आनी इश्टागोटीचे नातीन बांदूंक आमी वावुरया.